माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर जैत. नीट पेपर लीक जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांचो बरोच खर निषेध. निषेधाच्या फाटभुंयेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान दिलो राजिनामो. देशभरांतल्या निषेधा उपरांत जाली घोषणा. कॉक्रोच जनता पंगड सरकाराची राखण फोडपाक तयार. म्हापशेच्या पब्लीक टॉयलेटाची अवतिकाय. सुवातेर कोयराच्यो राशी. लोक रावतात घाणी घुट्टाणीत. लोकांनी उक्तायली खर तिडक. नितळसाणीचेर ना दखल. भौशीक भलायकेक जाला धोको. पालिकेची हातूंत आडनदर. लोक मागतात जाप. पुराय गोंयांत आषाढी एकादशीची परब. सगळे भाविक जाल्यात एकठांय. पंढरपूर देवाच्या दर्शनाक भाविकांचो लोट. गोंयभर पायवारीचो जोश. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर हालींच पयले जैत पळोवपाक मेळ्ळें. नीट पेपर लीक जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या निषेधा उपरांत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राजिनामो दिलो. देशभरांतल्या निषेधा उपरांत ही घोषणा जाली. कॉक्रोच जनता पंगड सरकाराची राखण कशी फोडपाक यशस्वी जालो ते हांगा पळोवपाक मेळटा. क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है. और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम. तो डरना नहीं है, डरना नहीं है. डेमोक्रेसी है. अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है. डरना नहीं है. अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे. और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है. इन्हें लाइन में रखना जरूरी है. क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं. आज भी लंबी बातचीत हुई. ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई. डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो. वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा. ती एक फकाणा म्हण सुरू जाली आणि कॉक्रोच जनता पार्टी CJP हो खरे पक्ष न्हय तर उपहास म्हण आशिल्लो. पूण जेन्ना एक लीक जाल्ल्या परीक्षेक लागून राग आयलो तेन्ना एका चळवळींत रुपांतरीत जालो जाका दिल्ली आडनदर करूंक शकना. 18 मेट्रो स्टेशनां बंद पडली. फातोडेर टियर गॅस, विद्यार्थ्यांक पुलिसांनी मारबडय करप आणि मदींच हॉस्पिटलाच्या खाटीर आशिल्लो एक मनीस सोनम वांगचूक हो 26 दीस अन्न खायनासतना रावलो. पयली हार मानपाक न्हयकार दिलो. वांगचूक हांणी शुक्रारा आपलो उपास सोडलो. उत्सवा खातीर न्हय तर सावधपणान सोडलो. मंत्री नड्डा आणि जितेंद्र सिंग हांच्या वांगडा आसतना ताणें म्हटलें संभाव्य हिंसाचाराचो विचार करून. मोदी हांणी ताचे फाटभुंयेर पेपर लिकाचेर कडक कायदे करपाचें उतर दिवन व्हिडिओ संदेश धाडलो. एका दिसा उपरांत संसद जावचे पयलींच ताणें स्वताचो राजिनामो जाहीर केलो. That I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back.
from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. प्रधानाच्या राजीनाम्याच्या पत्रान देशविरोधी शक्ती हे परिस्थितीचो फायदो घेवंक शकतात अशी शिटकावणी दिल्या. पूण विद्यार्थ्यांचो राग योग्य आसा अशेंय म्हटलां. विरोधी फुडाऱ्यांनी ताची तोखणाय केली आणि ताका युवा शक्तीचे जैत अशें म्हटले. पुलिसांनी जंतर मंतर नितळ केला. देखून आता व्हडलो प्रश्न आसा, एका राजीनाम्यान चळवळ सोंपता काय ही फकत एक सुरवात आसा. गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आणि ओमकार देशप्रभू. कोयराच्यो राशी आनी घाणी घुट्टाणी. म्हापशेच्या भौशीक शौचालयाक लागून लोकांनी तिडक उक्तायली. घाण वास, वायट नितळसाण आनी जतनाय घेवपाची कसलीच चिन्नां नाशिल्ल्यान हो वाठार भौशीक भलायकेक धोको निर्माण जाला अशें थळावे सांगतात. आता प्रश्न पडटा, पालिका हातून आडनदर करिना काय कितें? पब्लीक टॉयलेटीन कोयर सांडलेलो आसा आणि ती सुवात घाणीन पडल्यान दुकानदार बेजारल्यात. लागींच्या सलून धनियाचे म्हणणे आसा, हो भिरांकूळ वास गिरायकां मदीं भंय निर्माण करता. म्हापसा पालिकेच्या आडनदरेक लागून कार्यकर्तो संजय बर्डेन पालिकेक धारेर धरले. थळावे म्हणटात, मुळाव्या नितळसाणे कडेन आडनदर जाता. भौशीक शौचालयाक भलायकी आणि नागरी दुःखांत रूपांतरीत करतात. So that you can see for yourself. The smell is terrible. Terrible means that they start doing here only. Toilet is very bad also. You can't drink there. See how is this place? The toilet should be always maintained by the municipality. No? They Yeah, should keep they it clean. should do Now it, they are no? keeping Surab Sautala like that. No, they have to keep one person over But see, here. this garden also is so clean. Because it's, by this time, you see all people doing their jobs here. You can't help it also. This is what there are so many things right here. Have you given any complaint to any authority? See, we get so many times. It came also on the YouTube and all. Nobody is taking any action. Yesterday only these trucks and this thing had come and collected all that day. That report, everything. Yeah, terrible, very dirty. And when anybody comes or some foreigners, they come, they ask us, Shame. what is Shame. this? Shame. Shame. Really, shame. हे बोय, मिस्टर प्रमोद सावंत, विकसित भारत. अरे बापिया, यो म्हापशान तू येऊन सांगता की आपलो आमदार फुडले फावटी बीजेपीचोच येतलो. आता म्हाका तू सांग, खंयच्या अर्थान तुजो भारतीय जनता पार्टीचो सरकारान खंयचो तुजो आमदार काम करता रे? विकसित भारत गोंयकारांनी पळोवपाक जाय. प्रमोद सावंताची फक्त फुशारकी रे तुजी फक्त फुशारकी. लोकांक सांग रे, गोंयच्या लोकांक तुम्ही कितें करतात. 40,000 कोटी म्हणटात तुम्ही ह्या 5 वर्सांक मोडले म्हणटा. सॉरी, 2014 ते 2026 पर्यंत 40,000 कोटी मोडले. ते म्हापशान आमच्या 32 कोटी येयल्ले पैसे खंय गेले रे? हेच मरे विकसित भारत तुझे, हेच मरे तुमचे कडल्यान अपेक्षा. आणि आता खंयच्या नाकान तुम्ही गोंयच्या लोकांकडे वयतले आमकां निवडून दियात म्हणून सांगपाक? हे कितें? हे लोक तुमकां पैसे दिता मरे, कोट्यांनी पैसे दिता. जीएसटी कसली कर्माची घेतात तुम्ही. मागीर हे सेल्स टॅक्स, हाऊस टॅक्स, रोड टॅक्स आणि कसले टॅक्स तुम्ही कित्याक लागून घेतात रे? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, लिंजी मिनेझीस आणि वैष्णवी साळगावकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयज आमी आषाढी एकादस मनयतात. हो दीस देव विठ्ठल ह्या भगवान विष्णूच्या रुपाक ओंपता.
हो उत्सव नामनेच्या पंढरपूर वारीचो शेवट घडोवन हाडटा आनी भक्ती, श्रद्धा, नम्रता आनी आध्यात्मिक जागृताय हाचें प्रतिनिधित्व करता. हे परंपरेचो भोवमान करया आनी एकचार ह्या संदेशाक आपणावया. सगळ्यांक एकादशीची परबी. वळखपी आमचे विठ्ठलापूर साखळी हांगासर आशिल्लें विठ्ठलाचें मंदिर हेंय तशेंच गोंयांत तितकेंच प्रसिद्ध आसा आनी तितकेंच भक्तिमय वातावरणांत हांगासर विठ्ठल रखुमाईचे सगळे उत्सव इन्क्लुडींग आषाढी एकादशी ही व्हडा उमेदात मनयतात. आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे भेटला साजरा करत आहोत आषाढी एकादशीसाठी दिंडी कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी करतो. तर हा कार्यक्रम जसा आषाढ महिना सुरू होतो, आषाढ महिन्याची चाहूल लागते, तसे सर्व वारकरी जसे पंढरपूरला जातात त्याचप्रमाणे आम्ही इथे आमच्या मुलांना त्याची जाण करून देण्यासाठी हा कार्यक्रम करतो. आमच्या शाळेत सरकारी प्राथमिक विद्यालय सावंतवाडी शाळेत आषाढी एकादशीचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. यामुळे मुलांची सांस्कृतिक त्यांची जडणघडण चांगल्या प्रकारे होते, तसेच त्यांना संस्कृतीचे जतन करण्यात मदत होते.
बोरयेचे स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ ताचे सगळे युनिट बोरयांतली सगळी देवस्थानां बोरयांतले सगळे क्लब वेगवेगळे संघटना आणि सगळ्यांनी मिळून गेले वर्सापासून आषाढी एकादशी बोरयांत भव्यशी पायी फेरी आयोजित करतात. मुलांनी बोरी गावात कितें केलां की दिशाच्या आतां दिंडी सुरू केला ती नवदुर्गाच्या वेळार वयतली म्हणून आमी आतां हांगा पार्ट घेता. आमी पंढरपूरला जाऊ शकत नाही त्यांची वारी आता आम्ही इथं साजरी करत आहोत. दर्शन आम्ही पंढरपूरला वचू शकना म्हणून आमची वारी आता नारायण देवळापर्यंत काढल्या. आमकां पंढरपुरा वचपाक मेळना म्हणून आमी दर वर्षी तिशेंतल्यान बोरी पर्यंत आमी वारी काडटा. महाराज की जय. गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला हिंदूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. थळाव्या पंचायतीक पयलीं सांगनासतना तिळारी धरणाचे एक दार उक्ते केल्ल्यान 6 गांवांतले लोक हुसक्यांत आसात. उदक सोडचे पयलीं उदक संसाधन खातें वा तिळारी शिपणावळ अधिकाऱ्यांनी साळ पंचायतीक कळोवंक ना आनी ताका लागून हुंवार येवपी वाठारांतले लोक हुसक्यांत आसा अशें सरपंच नीता रावतान सांगलें. तिळारी धरणाचे एक दार उक्ते केले उपरांत 6 गांवांतले लोक तिडकल्यात. धरणाचे दार उक्ते करचे पयलीं उदका संसाधन खातें वा तिळारी शिपणावळ अधिकाऱ्यांनी साळ पंचायतीक म्हायती दिवंक ना अशें थळावी सरपंच नीता रावतान सांगलें. चोपडे न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या साबार गांवां सयत साळ गांवांत धरणाचें उदक सोडटना चड फटको बसता अशें तिणें सांगलें. 5 वर्सां आदीं आयिल्ल्या भिरांकूळ हुंवाराचो विचार करतना सरपंचान खंत उक्तायली. हुंवाराच्या उदकान पुराय गांव बुडिल्लो. ताका लागून थंयच्या लोकांक खूब त्रास जाल्लो. आगाऊ सुचोवणी दिनासतना जिवीत आनी मालमत्तेक परतून धोको निर्माण जावं येता अशी शिटकावणी तिणें दिली. कसलोच अपघात जावचो न्हय हे खातीर धरणांतल्यान उदक सोडचे पयलीं योग्य शिटकावणी यंत्रणा उबारची आनी थळाव्या संस्था कडेन वेळार संपर्क साधचो अशी मागणी गांवकारांनी अधिकाऱ्यांक केल्या. मला मिळालेलं नाही. सकाळी त्यांनी गेट ओपन केलंय पण ही नोटीस प्रायर टू द गेट ओपन त्यांनी द्यायला हवी होती काल किंवा परवा की तुम्ही अलर्ट राहा, तुम्ही एक प्रिकॉशन घ्या, आम्ही गेट ओपन करतोय. हे काय बोलतात समाजासाठी एक सोशल एक तुम्ही एक नाहीतर आमच्या साळ गावासाठी तरी एक स्पेशल एक टाकायला हवी होती. त्यांनी एक मेसेज तरी द्यायला हवा होता तर ते त्यांनी दिली नाही. मला तेच आश्चर्य वाटतं त्यांनी का नाही दिली. न्यूज मला सोशल मीडिया थ्रू कळते. WRD डिपार्टमेंटची ड्युटी होती की मला एक नोटीस किंवा एक लेटर द्यावं पण मला अजून लेटर मिळालेलं नाही आहे त्यांच्याकडून जेणेकरून मी लोकांना एक अलर्ट नोटीस किंवा एक पब्लिक नोटीस त्यांना दिली असती. तर आता मी माझ्याकडून गावकऱ्यांना व्हॉट्सअप थ्रू मेसेज पाठवणार आहे, अलर्ट करणार आहे. पण मला खंत वाटते की त्यांच्याकडून एक लेटर यायला हवं होतं जेणेकरून आता कितीतरी गावात महिला त्यांचे धान्य घरात ठेवतात
किंवा काही लाकडं असत चुलीसाठी वगैरे, किंवा देवळात आता देवस्थानमध्ये सुद्धा त्यांनी एक लेटर द्यायला हवं होतं, कारण ते मोस्ट अफेक्टेड एरिया आहेत. चाळातून जेव्हा धुमाशे रोड पहिलं पॉईंट देऊळ येतं, त्या देवळाला सुद्धा त्यांनी एक नोटीस द्यायला हवी होती, त्यांनी दिली नाही. तर माझी तेवढीच एक अपेक्षा आहे की आता तरी त्यांनी एक नोटीस आम्हाला पाठवावी. धन्यवाद. पुढच्या वेळी पावसाचा जोर वाढला तर आता हे आम्ही आता आमच्याकडून तर आता अलर्ट नोटीस देणारच आहे, कारण आम्हाला काळजी आहे माझ्या गावकऱ्यांची. त्यांनी आता नोटीस का नाही पाठवली हे मला कळत नाही. आता मी त्यांना फोन उद्या कर, आता 5 वाजलेत, आता मला माहीत नाही ऑफिसमध्ये ते असतील का नाही, पण मला तर त्यांना आता विचारायचंच आहे की त्यांनी आम्हाला का नाही लेटर पाठवलं. हो, आत्ता तरी आहे, पाऊसला इतका जोर नाही आहे, पण मी आशा करते की त्यांच्याकडून एक नोटीस यायला हवी आहे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेली विलेजर्स युनियनान 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सेस 8A सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. नावेली विलेजर्स युनियन आणि डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डा हांचे मदीं रोमांचक उक्तावण मॅच जाली. चिंचणी इगर्जेच्या मैदानाचेर जाल्ले 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सेस 8A सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या उक्तावण मॅचीत पयल्या अर्दाक खर मॅच जाल्या उपरांत 40व्या मिनटाक स्वीडन कॉस्टान मॅच जिखपी गोल करून नावेली विलेजर्स युनियनान गोल केलो. सेगीत पावस पडटना लेगीत फुटबॉल मोगी व्हड संख्येन उमेदीन आयले. 1-0 अशा फरकान जैत मेळून नावेली विलेजर्स युनियनान उपांत्यपूर्व फेरीत सुवात मेळयली. Well, this is the 27th edition of All Goa Our Lady of Merces Inter-Village Football Tournament, which is organized by Salim Sports Club. The inaugural match was between Don Bosco Oratory Fatorda and Naveli Villages Union, in which Naveli Union was victorious by a solitary goal. Despite heavy rains, there was we almost witnessed an houseful crowd. So this could not dampen the spirit of the spectators. Our finals are usually held every year on the 15th of August. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि भक्तीपय बाळगी. मनसून हवामाना खातीर गोंय तयार. भारतीय हवामान खात्यान राज्यभर मध्यम पावस पडटलो, कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो आनी वराक 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाचो अदमास काडला. 28 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसा. फाटल्या 24 वरांत नैऋत्य मॉन्सून गोंयांत सक्रिय उरिल्ल्यान राज्यांत पावस पडलो. जायत्या सुवातांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडलो आनी पावसाच्या हंगामान भर पडली. फुडल्या कांय दिसांनी आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा, हवामान विभागान सांगले. हवामान खात्यान गोंया खातीर 28 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो, तशेंच वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शिटकावणी दिल्या. गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाल्यार कांय कडेन उटंगराचो पावसय पडटलो. 28 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. वादळी वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर. खवळिल्ली दर्याची परिस्थिती. आयतारचे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. चड आर्द्रता चालूच. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मुगस्सो.